आणि आमकां फाटलो अनुभव आसा की फाटली जितली सरकारां येयली त्या सरकारनी अशा प्रकारचे संकट ज्या ज्या वेळाचेर येयले त्या वेळाचेर सरकारान तांकां कवडी मोल दिल्लें आसा. त्या वेळाचेर सरकारान समजा जर 50,000 लोकांक नुकसान जाल्लें जाल्यार तांकां 1,000 2,000 त्या वेळाचेर दिल्ले. म्हणजे जे पेपर वर्क करपाक जे पयशे लागता तितले पयशे सुद्दां तांकां मेळ्ळेले ना. म्हणजे वर्साक जे पळय खावपाक जितले भात लागता ते भात ते पिकयतात आणि कॅश क्रॉप म्हणून जे पळय ते जाय पळय ते केळी ऐन चतुर्थीच्या वेळाचेर ह्यो केळी ह्यो घोड तयार जातात आणि तेतूंतल्यान जे पयशे मेळटात तेतूंतल्यान लोक चतुर्थी साजरी करता आणि वर्साचो पुरुमेत वर्साचो जो खर्च आसा तो काडटा. लोकांक लाखांनी रुपयान नुकसान जाल्लें आसा. इब्रामपूर म्हणा, साळ म्हणा, मेणकुरे म्हणा ही त्या न्हंयच्या कांठा वयली गांवां. लोक अप्रचार करीत आसता की तिळारूट डॅम जो आसा तो कमकुवत आसा म्हणून. त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान विचार करपाची गरज आसा. जर अशी खबर आसा जाल्यार तो सशक्त करपाची सरकाराची जबाबदारी सरकारान बेगींतल्या बेगीन पूर्ण करची. कारण भविश्यान पावस आणखी चड पडपाची शक्यता आसा आणि दर वर्सा हो मागीर लोकांक एक हुस्को उरतलो. दिवचलचो आदलो आमदार म्हणटात तिळारी धरणा विशीं अपप्रचार चल्ला. कितेंय आसूं सरकारान धरण घटमूट करपाचेर लक्ष दिवचें. लोकांची चवथूय बुडिल्ल्यात जमा. तांकां पयलीं कितें घडलेलें तांच्यांनी अजिबात पळोवंकच ना. खरें म्हणशी जाल्यार तांच्यांनी त्या 2 दिसांनी येवन पाहणी करपाक जाय आसली. बाबा कशी परिस्थिती आसा आणि गांवचे लोक कशे परिस्थितीन आसात. स्वता आमी आमचो घर संवसार सोडून आमी दोंगरार धांवले रातचे 11 कित्याक पुलिसांनी आमकां सांगलें की तुमी घरां खाली करा म्हणून. अशी अफवा उठली की धरण फुटलें. सरकारी यंत्रणेन आमकां कितेंच तेचें पयलें कळोवंक ना. बाबा कितें जालां कितें हें केलां एटलीस्ट टीव्हीचेर तरी सांगपाचें जावं न्यूजीचेर सांगपाचें जावं पुलिसान वायरलेस तुका कितें तरी सांगपाक जाय आसलें. आता थोड्या दिसाचेर चतुर्थीचो सण. ह्या चतुर्थीच्या सणाक लोक असे आनंदीत असतात की कितें तरी 4 पैसे आपणाक ह्या केळीच्या धंद्याचेर बिझनेसाचेर मेळटले आणि आपण तो सण असो व्यवस्थित साजरो करतलो. ह्या आशेन केळीची बागायती केल्यो. परंतु त्यो केळीच्यो बागायत्योय अक्षरशः मुळासकट व्हांवून गेल्यो. रेव्हेन्यू मंत्री जेनिफरान बार्देस कामुर्ले वचून इन्स्पेक्शन केलें. लोक मागता राखणे वणत. We will work as fast as we come. Right now, preliminary reports are being prepared. So once everything comes to the office, I will have to sit with the Honorable CM and discuss on this matter. And yes, as we would like to disperse and the money as soon as possible. Retaining wall बांदपाची फाटल्या फुडल्यांची शेताच्या सायडीन आहा थोड्यांच्या घरांच्या सायडीन आहा ती हाय करपाची आनी हो बांद जाल्लो आसा न्हू तो एके सायडीन हाय आसा एके सायडीन लो आसा सो तेजी हायट वाडोवंक जाय. तेन्ना ते कितें तिराळी धरण आनी तुमचें कितें आसा पळय ते तेंच्यांनी कितें डॅमरेज जाल्यार कितें जावपाचें आसा म्हणटा ते तरी मातशें बेगीन घट करून ह्यान फुडें आनीक अशें त्रास जावंक जायना म्हणून तेंच्यांनी कितें तरी सेफ करचें अशी आमी त्या गोवोरमेंटा कडेन एक अपेक्षा करता. तेन्ना सुद्दां चवकशी करूंक ना. तलाठी सांगतालो तुमी हालया आमी तुमकां एकोमोडेशन दिता सगळें प्रोवायड करता पूण शेवट पर्यंत कोणी कांयच दिवंक ना अजून. बुट्टेन उशेलाय काबार. सरकारान दुसरें पीक घेयात म्हूण सांगिल्ल्यान लायिल्ली केळी नाल्ल सुपारी काबार. चवथीचो वेपार उदकांत. तेन्ना मुख्यमंत्री हांव इतलें पळोवंक सोदतां अशे रितीन आमी शेतकार बांदव जे त्रासां पडलेले आसा ते कशे पद्दतीन तेणें आमकां वयर काडपाचें आनी कसो तेंको दिवपाचो हें आमचे तेणें विचार करचो पडटलो. आनी आमकां खात्री आसा की आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो आमकां खंय तरी शेतकाराक तडी लायतलो अशी अपेक्षा दवरता. पूण हें आतां जें उसां जें मळवण पडलां जें हें पडलां कचरो पडला तो काडपाक आतां 10-15 हजार आमकां खर्च आसा. सद्या 10-15 हजार आमकां खर्च करपाक आमची कापस्ताद ना. तें जर काडलें ना जाल्यार हो ऊस आतां खंय चुकोन म्हाका उरलेलो आमगेलो गायांनी खावन दुकरांनी खावन उरलेलो कितें तो ऊस आमचो सामको विल्लेवाट लागतलो कुसोन वयतलो. म्हणून आतां हांव तात्काळ हें गोंयभर म्हणल्यार गोवा अधिकारी कोण आसा आमचे सरकारी अधिकारी शेतकी खात्याचे जावं कृषी मंत्री कोण आसा
जावं आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाबाक हांव कळूंक सोदतां आमची तातडीन दखल घेवची आनी हेजे आमकां एक 2 आठवड्यां भितर ताणें सोक्षमक्ष लावन आमकां आर्थीक मदत करून थल्ल्या प्रमाणे आमकां हे कचरो काडूंक मेळटलो. सुपारी झाडां अशी रितीन आडवी पडल्या, केळी अशी पडल्या. कोल्हापूर, सांगली, बेळगांव आणि गोंयांत आयिल्ले बुट्टे वेळार हवामान बरोबर नासतनाय गोंयचे नेवी वेळ काडिनासतना आदाराक पावले. The roads were totally inaccessible. The villages around Kolhapur were inaccessible. So we were fortunate that the airport was at the Kolhapur airport is at a higher ground. So we could use that airfield. So therefore we were able to position the teams by Dornier aircraft as well as we had 2 Dorniers and 2 ALH which we pressed into force on the morning of 9th, and so we were able to get the teams there quickly. Teams over there are very grateful to the local residents. A lot of the local people have helped them in their efforts, and a lot of people have come and given augmented the relief material which we've sent from here. So that's been a big help. Used by boat. We have the Special Operations and Warfare Training Center which is in INS Mandvi. So 2 teams from there had gone, and the Goa rescues were entirely by the Gemini craft, these inflatable craft. While in Belgaum and as well as the villages near Kolhapur, they were by helicopter as well as by the rafts, which were manned by, like I mentioned, Navy, Coast Guard, as well as the NDRF teams. Have clouding, you actually have hardly any distance available or visibility available for the pilots to fly. But despite these conditions, our pilots who've gone in, they've been able to achieve what they have